있으신 가꿀당 제다인 두다큰 파모네 몰록함이 성냥구 지불기 없이 또 왕지 바뀌지니 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबत आसो. तुमचे सोबे आसो. भावांनो आणि भयणींनो, ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष रितीन जुलियाना मॉरिस आणि सिसिलिया मॉरिस हांच्या पयल्या वार्षिक मरणा दिसाक तांच्या कुटुंबाच्यांनी हें भेटोवचें जावन आसा. तांचे खातीर कुटुंबाच्या सर्व गरजा इराद्यां खातीर ह्या मिसा वेळा भक्तीपणी आमी मागया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवच्या खातीर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक साक्षांक आमी सुकल्याव जाल्यार काळजा मनान संतोषान हेरां सांगता मोग पासारूंक त्या सुम्याक साक्ष जावंक आमी निरंतरी सुकल्याव जाल्यार बोक्साने मागया. दोळे आमचे दांपया, एक घडीभर हात सोडून पातकांचो उगडास आमी हाडया. हेरांचो मोग करूंक, क्रिस्ताची वळख करूंक, पुनर्जीवन क्रिस्ताची साक्षी जावंक जायते अवकाश आसले तरी ते आमी गळसी नासतना त्या बावार्थाक साक्ष जावंक सुकल्ल्या खातीर बोक्साने मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपद वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदां सांगूंक वार मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपद वेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपद वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या दुर्वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काडताय आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें मागणे ते सावन घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन आसाव ते साव जेजू बळकाच्या पांयां तळा दवरया. देवा आमच्या तारुखा पवित्र स्नाना वरवीं मनशांक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबेच्या संभ्रमान आमा समेस्ता तुझ्या जिवान अदीक भरताय असो तुजो मोग तूं आमकां बावार्थान साकूंक दिताय. ह्या बावार्था प्रमाणे चलूंक
आणि तुझें दैवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवाळ पेद्रो 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताल्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चिंत दिया. इस्रायलाच्या मनशानो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नाजारेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें दडलेलो मनीस, हाका रुजवत जावन देवान ताचे मोरिफाल तुमचे मुखार केल्ली ती आचार्यां, विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. देवान आपल्या स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावले प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्या वेळार तुमी ताका अणभवार्त्या करून कुर्सायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मोरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मोर्ण ताका आपले मुठी भितर दवरूंक शकले ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोश जाला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेताली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पातालांत सोडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकरांक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दावीदा विशांत इतलें हांवें तुमकां दड सांगीत. तो मरण पावलो आनी ताका निकेपिलो. ताचें पोंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजस्थानार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमनार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो आनी ताका पातालांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताच्यो साक्ष्यो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारताच बसयल्लो पवित्र आत्मो बापा लागचो ताणें पयले घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकताच आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सरस्पराक जय जय. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सरस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवान पात्र. म्हजे जिणेचो पुडार तुज्याच हातांत आसा. सरस्पराक जय जय. म्हाका बूद सांगतल्या सरस्पराक हांव दिनवासतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कर म्हाका ती उगडासाक हारता. सरस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सरस्पराक जय जय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता. म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून समेस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातालांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखून दिवचो नाय. सरस्पराक जय जय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सरस्पराक जय जय.
Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवित्र नावा ओगले कुसारिया. दिसो आयसो सुरजपरान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी पावया. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवित्र नावा ओगले कुसारिया. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवित्र नावा ओगले कुसारिया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. माथेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी सोम्याच्या दुतान सांगिल्लें आयकून त्यो स्त्रियो अर्धे बियान आनी अर्धे संतोषान म्हणले बरी समाधीत हांव शिसांक खबर दिवंक धांवां धांवी गेल्यो. तेदवा एका दिसांनी जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलियाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियो गेल्ल्यो पार्यागारा मदले थोडे शहराक गेले आनी घडल्यो सर्व संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचून मातबाऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगाता मेळून एक मतलब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडूक वयलो आनी तांचे करना हे परी सांगयलें. राती आमी न्हिदून आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोर्यां व्हरून गेले आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आनी ही खबर अधिपतीच्या कानांत पडत जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची भद्रती पळयता. शिपायांनी दुडूक घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशें ही काणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. देवाचे उतर हे वागणे तुका क्रिस्ता. पास्का आठवड्यांतलो सोमार, फर्स्ट मंडे ऑफ ईस्टर. सगळो हप्तो पास्कांचें फेस्त, ईस्टर सेलिब्रेशन भावांनो आनी भयणीनो. ह्या दिसांनी विविध रितींनी पुनर्जीवनपणा विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. थोडे कडेन पळोवंक मेळटा जेजू जेरुसलेमान दिश्टीक पडचें. पूण आयच्या एवांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा जेजू सांगता गलिलियान हांव मेळटा म्हज्या शिसांक, थंय वचूंक सांगा. सगळे शीस आसात जेरुसलेमांत. जेजूक कुर्सार मारलें जेरुसलेमांत, पुनर्जीवन जाल्लो जेरुसलेमांत. तरी शिसांक जेजू कित्याक गलिलियान मेळ्ळा म्हणून सांगता भावांनो आनी भयणीनो. गलिलिया तांचो मायन गांव जावन आशिल्लो. त्या गांवांत जायतो मोलादीक वेळ तांणी थंयसर करसिल्लो. जेरुसलेम केवल एक धार्मीक केंद्र या राजकीय केंद्र जावन आसलें आनी त्या शहरान ताका कुर्सार मारलें. पूण जेजू आज म्हणटा, गो बॅक टू द रूट्स. परतुनी मुळाक वचा, तुमच्या पाळांक वचा. जें कितें येदोळ मोसर आसलें, कितें भोगलें तें सगळें सोडून खंय ताणें प्रारंभ केलें थंयसर तुमी वचा. जायत्यांनी जेजूचो मोग केल्लो तो ह्या संवसारांत आसतना. हांचे पैकी चड जावन लोक कृशीक जावन आसलो, ह्या बकऱ्यांक सरयतले ते मनीस जावन आसले. आनी ह्या मनशांनी जेजूक मोगान येवकार केल्लो हर एक कडेन. देखून जेजू म्हणटा, थंयसर तांकां मेळोवंक सांग. त्या सिंप्लिसिटींत, तांच्या ल्हानविकायेंत थंयसर म्हाका मेळोवंक सांगा. आनी हें सत भावां आनी भयणी तुजें आनी म्हजें थंय.
आमी कॉम्प्लिकेटेड जाल्यार सॉफिस्टिकेटेड जाल्यार आमकां थोडे पटीन जेजूचें विसर पडटा. म्हाका आनी तुका आपोवलें आसा, बी सिंपल लायक द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. बी सिंपल. त्या ल्हानवी खायेन तूं आनी हांव परत पाळांक या, मुळाक या, जेजू कडेन या आनी त्या ल्हानवी खायेंत आमी जेजूक पळोवया. जशें फुलां आसात, मनजाती आसात, सुकणीं आसात, संवसार आसा, त्या ल्हानवी खायेन तो आसा. आमचें सगळें ओडपण कितें आसा तें सोड न्हू. कीप जीजस सिंपल आनी खंडीत जावन न्हू आमी संतोशान आसांव. कित्याक बाबानो आनी भयणीनो, जेजू जल्मला तुजे आनी म्हजे खातीर, पुनर्जीवन जाला तुजे आनी म्हजे खातीर, आमकां ते ससनाक बसायलेलें इनाम फावो करच्या खातीर. तर त्या पाळांक या, त्या मुळाक या, जेजूचो पाटलाव करूंक, ताच्यो साक्षी जावंक, ताचे सांगाता सदांच जियोंक. आमेन. समर्पितां ही कानिक मोगाची, कानिका संगी भेटतां जिनी ही आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर कानिक ही आमची. मोगा स्वरूपका जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या दैन्यानी वर्जिनी आमची. कुर्बानी जियोंच्या जिनी मोगाची. बाबानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. जातींतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्र स्नारान तुजीं भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण वळखूंक आमी मोगान पासारूंक आमी पावल्या. जशें आमचें जिवीत सारकें नवें जालां, तर ह्या दिन्या खातीर आमी तुका दिनवासून आनी हें बलिदान ओपून दिता. तेतून दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या ससनाच्या सुखान बगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो समसो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हास तो सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदीनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुसाई पुनर्जीवन पोनावरी, तुवें आमकां सोडलाय सोमिया, संसाराच्या सर्वंदारा आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्त्र धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणांची काकुळत कर. प्रतीक रितीन जुलियाना आनी सिसिलिया मॉरिस तांकां तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वारमोरी देवाचे माये सांगाती भगिवन तुजे ती सोपती भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, tias Jesu सांगाता, tias Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी आतां आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी बरोबशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आखांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसूं. संतोषान क्रिस्ताची शांती एकामेका दिवया.
देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जापनाचा पुनर्जीवन जेजू देवाची शेळी तुजी आनी म्हजी पातकां बगसून ससनाचें इनाम आमकां बासयता तो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. म्हाका फावना तुमच्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर्व सुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. पोषण आत्मो आमचो बदलाय दैवीक जिवन तुजे कांचरांनी आमकां दैवीक जीवन बरांका तुजे कांचरांनी आमकां दैवीक जीवन बरांका. Jesu संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये बेगी ये तूं आमच्या भिरांत दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान. प्रार्थुया. देवा आमच्या बोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं म्हज्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आनी ससनाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घाल्याय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची दिनी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वसूं आनी जेजू बराबर ससनाच्या पास्काच्या उतरावरत्या संतोषाक आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडकार. हालेलुया हालेलुया.
Alleluia, सर्वेच पोरांक जय, पुनर्जीवन क्रिस्ताक जय जय. Alleluia, सर्वेच पोरांक जय, जैतेवंता सोम्यांक जय जय. पास्काच्या पवित्र सकाळा बरवसो आमकां उदेला. गावया सोम्याक आमच्या मोगाळा, सोमी मरणांतल्यान उठला. Alleluia, सर्वेच पोरांक जय, पुनर्जीवन क्रिस्ताक जय जय. Alleluia, सर्वेच पोरांक जय, जैतेवंता सोम्यांक जय जय. Putasove, amar boryashirwani mamka. Bagi murtaji kurwain, ram kam chedwa, amcha dushmanantle, papachi kutachi ani pavitratmecha nabi. Amen.